Galasiekarank Pauluchem Potr. 2. भावार्था उद्देशी मनशांक देव आपणाक मानवलोलीं कोत्ता. क्रिस्ती जिविताचो अनुभव. चॅप्टर 3. गिन्यान नासलोल्या गालिसियेकारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केलां? खुर्सार मारलेलो क्रिस्त जेजू तुमच्या दोळ्या मुखार निवळ चितारलेलो तर आसा. एक मात तुमचे कडचें हांव जाणो जावंक सोदतां. तुमी घेतला तो पवित्र आत्मो समूत फॉर्मायता तीं कामां केल्ल्यान देखून घेतला, वो तुमकां परगोटलां तें शुभ वर्तमान तुमी बाबाटान मानून घेतलां देखून. देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केलें. तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांनी सोंपोवंक सोदतात. इतली तुमची मोत उडली. इतल्या वोत्या देण्यांचो तुमकां मेळ्ळा तो अनुभव सगलो फुंकट गेलो काय? तो सगलो फुंकट गेला जावं नजो. देव तुमकां सुभापणा आपलो आत्मो दिता आनी तुमचें मोदें विजमितां कोत्ता. तुमी समृद्धीचीं कामां करतात देखून तो अशें कोत्ता जायत, वो तुमकां परगोटलां तें शुभ वर्तमान तुमी भावार्थान मानून घेतलां देखून. अब्राहमाचो भावार्थ. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या ताच्या भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलोलो केलो. म्हणटच भावार्थ धरला तींच मनशां अब्राहमाची संसत म्हूण तुमी समजूंचें. भावार्था उद्देशी विदेशियांक देव आपणाक मानवलोलीं कोत्तलो म्हूण आदींच पळोवन पवित्र पुस्तकार अब्राहमाक हो शुभ संदेश असो फुडेंच परगटलो. तुजे उद्देशी देव सगळ्या राष्ट्रांक आशिर्वाद दितलो. म्हणटच अब्राहम भावार्थाचो मनीस आनी जीं कोण भावार्थ धरतात तीं ताचे बरोबर देवाचो आशिर्वाद घेतात. क्रिस्त समृद्धीचो शिराप आनी गुलामपण काडून उडयता. समृद्धीन फॉर्मायलेल्या कामांचेर विस्वास ठेवतात तितलीं शिराप पडलोलीं, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. जीं कोण समृद्धीच्या पुस्तकार पाळचे म्हूण बरयलेले आसात ते सगळे कायदे सांबाळिनात, तांचेर शिराप पडूं. कोणूच समृद्धी उद्देशी देवाक मानवलोलीं जायनात म्हूण दुबावच ना, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, भावार्था उद्देशी देव आपणाक मानवलोलीं कोत्ता तीं जिवीत सोडटलीं. आनी समूत भावार्था थावन उपजना, कित्याक पोतेंच जाल्यार पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. ह्यो सगल्यो फर्मावण्यो पाळटात तींच तांचे उद्देशी जिवीत सोडटलीं. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतलीं सोडून घेतलीं. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लांकडार उमकोता तो मनीस शिराप पडलोलो. जेजू क्रिस्ता उद्देशी अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो भावार्था वरवीं आमकां मेळचे पासत देवान अशें केलें. देवाची बासावणी समृद्धीच्यान बदलूंक जायच ना. भावां भयणींनो, चालत्या जिविताची वोपार घालून सांगता. मनशां मदें केल्लो कोरार सय शिक्को मारून मंजूर केल्लो जाल्यार कोणाच्यान तो रद्द करूंक जायना. न्हय म्हूण तांतलें कांयच काडूंक वो ताका कितेंच चोडोवंक जायना. अब्राहमाक आनी ताच्या पुताक देवान बासावण्यो केल्यो. पवित्र पुस्तक सोबार जाणां जाल्ले परी पुतां धुवंक म्हणना, पूण एकल्याचीच खबर कोत्ता देखून अशें म्हणटा. आनी तुज्या पुताक हो पूत म्हणल्यार क्रिस्त. हांव सांगूंक सोदतां तें, देवान मंजूर केल्लो कोरार 430 वर्सां उपरांत आयलोले समृद्धीच्यान रड करूंक जायना आनी तिच्यान बासावणी निर्फळ करूं नजो. कित्याक जर दायज समृद्धीक लागून पावता
तर तें बासावणेक लागून न्हयशें जालें. पूण देवान आपले बासावणेक लागून तें देणें आपणा अब्राहमाक फावो केलें. तशें तर समूत आनी कित्याक जे संस्थीक बासावणी केल्ली ती हे पर्यान कायदे पोत्तून मोडोन येवचे खातीर देवान उपरांत समूतूय स्थापून दिली आनी ती लोकांक पावोवचे खातीर देवदूतां वरवीं एका मोदेस्तांच्या हातांत घाली. फकत दोगां वो चोडां मदें कसलोय वेव्हार सोंपोवचो आसा जाल्यार मोदेस्ताची गरज आसा. पूण अब्राहमाक बासावणी कोत्ताना देव एकलोच आसलो. समूतीचो हेतू म्हणटच देवान केल्ले बासावणेचेर समूत आड वेता जायत ना की ना. कित्याक जिवीत दिवंक पदवी आसलेली समूत देवान दिल्ली जाल्यार मनशां समूत पाळून खरेपणी देवाक मानवलोलीं जातलीं आसलीं. जेजू क्रिस्ताचे दवरलेल्या बावाटा थावन बासायलोलें देणें बावाट दोत्तोल्यांक मेळचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बावाटाचो काळ येवचे आदीं जेजूचेर बावाट दवरची गरज म्हूण देवान उगडापें करीसर आमकां सगल्यांक समूतीन कैदी करून दवरलोलीं. म्हणटच क्रिस्त येसोर आनी आमच्या बावाटाक लागून आमकां देवान आपणाक मानवलोलीं करचे खातीर आमकां बाळां पुरी वागोवन ती आमचीं पावलां चलयताली. पूण आतां बावाटाचो काळ पावलो म्हणटच बाळ शिक्षकान आमचीं पावलां चलोवची कसलीच गरज ना. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर बावाट धरून तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक पवित्र स्नानाच्या समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यांत आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यांत. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताचीं तर अब्राहमाची सोंसत तुमी आनी बासावणे प्रमाणें दायजी तुमी. देवाचें उतर हें.